माझे नाव विंदेश शिरोडकर. आम्ही काजू प्रोसेसिंगाच्या बिझनेसान आता 30 वर्सां जाली आसा. वी आर सेकंड जनरेशन इन दिस बिझनेस. आमच्या बाबान स्टार्ट केल्लो. आमच्यो 2 काजू कारखाने आसा गोंयान आनी आमी गोंयाच्या फार्मांचो गोवा ओरिजीन कॅज्यूनट्स म्हणटा पळय तो आमी काजू प्रोसेस करता आनी ऑल इंडिया सप्लाय करता. प्लस आमचो रिटेल आसा कॅज्यू ट्री म्हणून नांवान आमचो प्रोडक्ट गोंयभर मेळटलो तुमकां. काजून आमी आमचो ट्रेडिशनल मेथड आसा ड्रम रोस्टेड तातूंतय काजू करता. मागीर स्टीम रोस्टेड मेथड आमचे डब्ल्यू ग्रेडिंगाच्यान मोठो काजू ल्हान काजू तुकडा. मागीर आतां आमी व्हॅल्यू एडिशन करूंक स्टार्ट केल्ले आसा. काजूचो फ्लेवर करता वेगळे वेगळे फ्लेवर. मागीर कोटेड काजू तुम्ही हांगा पळोवंक शकता. हे सगळे कोट केल्लो काजू. केसर फ्लेवर आसा, ब्लूबेरी चीज, रसबेरी फ्लेवर आसा, चॉकलेट फ्लेवर. डिमांड खंयच्यान आसता जेन्ना तुम्ही वेगवेगळे प्रोडक्ट करता? डिमांड गोंयच्या लोकां कडल्यान चड आसता काय जे ट्युरिस्ट जशे आमी म्हणटा? वेल आतां जे जनरेशन वायज म्हटल्यार गेले न्हय जाल्यार आतां जे न्यू जनरेशन जे आसा न्हय ते पयलीं म्हणटा ते काजूचे कन्झम्पशन भरपूर करता. कित्याक की आतां ते अवेरनेस जाला की काजू जिवाक बरो, इट्स अ ड्राय फ्रूट. आणि टू अट्रॅक्ट द न्यू जनरेशन ऑफकोर्स प्रोडक्ट आणि व्हरायटी हाडची पडटा. तांकां फ्लेवर्ड जाय पडटा. पीपल हॅव अ लॉट ऑफ चॉयस, दे हॅव लॉट ऑफ ओपिनियन. पण जे आमचे पयलींचे कस्टमर्स जे आसा तांकां काजू पयलीं भशेनच जाय आसता. सोललेलो काजू ड्रम रोस्टेड जाय, सोलपाचो काजू वा नॉर्मल काजूच ते प्रिफर करता. सो विथ दीस फेस्टिवल ती ओरिजिनॅलिटी ऑफ द प्रोडक्ट जी आसा न्हय ती सरकारान हांगा बरी काळजी घेवन हांगासर लोकांक स्टॉल दिल्ले आसा. सो दॅट ओरिजिनॅलिटी ऑफ गोवन कॅज्यू जेन्ना भायर येतली तेन्नाच आमच्या फार्मरांक ताचो बेनिफीट मेळटलो. आनी दॅट पर्पज इज बींग सर्वड हियर for this festival. आम्ही उसगाव गावातले कॅशू फॅक्टरी आसा आमची आणि आम्ही फक्त कॅशू आणि डिफरंट कॅशू फ्लेवर्ड दवरला वेगळे वेगळे आणि काजू लाडूय दवरला आणि गिफ्टिंग पर्पजा खातीर सुद्धा आमची स्पेशल पॅकिंग आसा. कितके वर्सां तुमी करताय? आमचे हे ओनाचे 5वें वर्स ह्या फॅक्टरीन आमी फॅक्टरी कॅशू बिझनेसान येतुकीच आमचे 5वें वर्स आसा. कॅशू फेस्ट आसा फर्स्ट टायम येयले? हय, हे दुसरेच वर्स कॅशू फेस्टाचे. पूण आमी ह्या वर्सा फर्स्ट टायम आमी. कसो कितें फायदो जाला फेस्टिवलाचो? फायदो म्हणल्यार आमकां कस्टमर सुद्धा आमी पयलीं फक्त फॅक्टरी आसल्या कारण आमचे खंय आउटलेट ना. आमकां हांगा डायरेक्ट मातसो एक 2 पयशे आमकां चड गावता. मातसो एक रिटेल रेट गावता आमकां. दुसरें म्हणल्यार कस्टमर सुद्धा जो आमकां सपोज हाय क्वालिटीचो सुद्धा माल घेवपी फॉरेनर सुद्धा येता हांगा. प्रोडक्ट करता काजूची झाडां लागवड करता काय? ना आमची स्वताचे ओन फार्म आसा. आमच्या जाणट्यांनी लायल्ली झाडां आसा, आमच्या बापायनूय लायल्ली झाडां आसा. हांवूय आतां ह्या हेच्यान येयल्लो आसा. पुत्तूरच्यान हांवें H130 वरायटी आसा जी लेटेस्ट W150 ग्रेड सगळ्यान व्हडली काज म्हणटा ती W150. त्या वरायटी H130 ही जी झाड आसा पळय त्या वरायटीची याचे नाव H130 आसा. सो त्या वरायटीची जी झाडां आसा तांकां जो कॅशू प्रॉडक्ट येता तो ह्या सायजीचो आसतलो. हांवें स्पेशल त्याची वरायटी हाडत तुमकां दाखयता. पुत्तूर म्हणटा ते ICR इंडियन कॅशू रिसर्च युनिट आसा थंय तेंच्यांनी डेव्हलप केल्ली आसा ही वरायटी. म्हाजें 3रे किंवा 4थे वर्ष आसा झाडां लावन आणि 150 ग्रेडीचो तुमकां ह्या झाडा वयल्यान हय गव्हर्नमेंट जॉब सोदता. बरोबर काजूचो बिझनेस करता. ह्या बिझनेसान फायदो आसा काय कसो? खंयच्याच धंद्यान अशें नुकसान अशें आसना. सपोज तुमी सगळें वेल मॅनेज आनी हे करता सांबाळून प्रॉफीट लॉस हो आसताच सगळ्या हाच्यान. पूण तुमचे कॉस्ट तुमी रेड्यूस कसो करता खंयच्याचो तेचेर आसता. फायदो दुसऱ्याच वर्सा जावचो ना, एक 3-4 वर्सान किंवा 5व्या वर्साचो जातलोच हो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.